हाका 28.24 करोड स्पेंड केला फॉर स्ट्रीट लायटाक। आता स्पीकर सर आमी पळयता की स्ट्रीट लायट जो घालता तितून जो बजेटरी एलोकेशन आमी स्ट्रीट लायटीक सेपरेट हे करता आनी तो यूजूय करता। पूण स्पीकर सर आतां अशें जाल्लें आसा की टायमार जे आमचे स्ट्रीट लायट सारखे करपाक लागून आमचे स्टाफ जे आसा ते टायमार पावना। आतां आमच्या मतदारसंघानूच घेया स्पीकर सर, कितें जाता तांकां डोमेस्टीक जे आसा जावं कमर्शियल कितें आसा तांकां फॉल्ट येयली नाल्यार थंय धांवचें पडटा आनी स्ट्रीट लायट कवर करपाक मेळना। सो स्पीकर सर हितून खंय ना खंय हें घालपाची गरज आसा की स्ट्रीट लायटीक लागून सेपरेट स्टाफ एलोकेट करपाक जाय। कित्याक आतां आमच्या बिलान तुमी पळयता आसतलो पब्लीक जो लायटींग आसा तितून आमच्या बिलान स्ट्रीट लायटीक लागून स्पेशल पयशे हें करता। सो हे समज आमी पयशे घेता नाल्यार ती सर्विसूय फाट जावपाक जाय। थंय 8-8 दीस 10-10 दीस ही स्ट्रीट लायट बंद उरपाक जायना। तो रोखडो ताबडतोब 1 दीस ओके 2 दीस ओके, पण 8-8 दीस लागता 10-10 दीस लागता स्ट्रीट लायट बंद उरता। सो हेका लागून ती पॉलिसी स्ट्रक्चर जावं स्टाफ जो एलोकेशन आसा ते दवरपाक जाय। स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की जो पब्लीक लायटींग ड्युटी आसा ती इतली फायनान्शियल इयर 23-24 अर्बन एरियेन जो आसा ती 15.47 करोड आसा आनी रुरल एरियेन 16.32 करोड आसा आनी फायनान्शियल इयर 24-25 अर्बन एरिया जो आसा तो 17.05 करोड आसा आनी रुरल एरिया 17.86 करोड आसा। स्पीकर सर आतां खूब जाण हांगा सभागृहान उलयले ते म्हणजे बंच केबलाचे। आतां बंच केबलाक लागून जो येदो व्हडलो मोठो घोटाळो जाल्लो आनी त्या घोटाळ्याक लागून म्हटल्यार आमच्या मतदारसंघान पासून बंच केबल काडले ते यूजूच जावना आनी खूब त्रास जाले। सो तेका लागून जी इन्क्वायरी कमिटी मिनिस्टरान बसयली आनी सगळ्यांचो डिमांड आसलो की इन्क्वायरी कमिटी बसयची आनी 145 करोड जो आसलो हो एक्सपेंडिचर जाल्लो हेजे बाबतींत कितें जातलें आनी कित्याक लागून आजून पर्यंत हेजेर निकाल येयल्लो ना हें म्हाका दिसता ते कमिटीन आउट करपाक जाय। एज पर एलक्यू आजून पर्यंत हेज्यान कांयच करूंक ना। ही कमिटी तशीच आसा, आतां नांवा पुरती कमिटी आसा काय कितें? तो कोण पयलींचो कितें आसलें कोण डिपार्टमेंटान कितें केलें कसो घोटाळो केलो हेजे आयज म्हाका दिसता मिनिस्टरान सांगपाक जाय की बाबा हेजो क्लियरिफिकेशन कितें। ती कमिटी बेश्टी नांवा पुरती म्हटल्यार आमच्या दोळ्यांक पानां लावपाक कमिटी केल्ली तेजे फुडें कांयच जावपाचें ना। हो टॅक्स पेयराचो आमचो लोकांचो पयसो आसा ह्या लोकांच्या पयशांचो हिशोब हांगा दिवचो पडटलो। स्पीकर सर तशेंच आतां आमी पळयता की नॉन ऑपरेशनल जो स्ट्रेच आसा बंच केबलाचे आतां ते बंच केबल काडटले म्हूण सांगलेले। आतां तुमकां सांगता जो आमचो डिव्हिजन आसा डिव्हिजन 1 पणजी हितून 6.8 किलोमिटर स्ट्रेच आसा हो नॉन ऑपरेशनल आसा आनी ते आजून पर्यंत काडलेलो ना। आमचे हितूनचे थोडे काडल्या पूण थोडी एरिया जी आसा ती आजून पर्यंत उरल्या। सो हे केन्ना पर्यंत काडटले हें सांगपाक जाय। आनी टोटल आख्खे गोंयभरान जो नॉन रिमूव काडूकूच ना तो 502 किलोमिटर्स आसा। म्हटल्यार येदो व्हडलो स्ट्रेच स्पीकर जर तो काडटलो आनी हेका पयशे कोण फारीक करतले। सो हे कमिटी कडल्यान समज पयशे येयले ना ते पयशे हांगा घालपाक शकतले कित्याक तेका परत टेंडरींग करचें पडटा आनी तेका परत पयसो घालचो पडटा काडपाक लागून। सो स्पीकर सर आयज हेजोय म्हाका दिसता मिनिस्टरान हें दिवपाक जाय। तशेंच सद्याक काम चालू आसा ते फक्त 30 किलोमिटराचें आसा न्हय तो टेंडर जाला बाकीचे सगळे उरला। म्हटल्यार 500 करोडाचे जो वजें आसा हें वजें मिनिस्टराचे तकलेर आसा ते कशें क्लियर जातलें हें सांगपाची गरज आसा। स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की आयज गोंयभरान जो एक नंबर आउट केला 1912 ह्या नंबर अंतर्गत फोन मारपाचे आनी कंप्लेन दिवची म्हणून। आतां कितें जाता स्पीकर सर कंप्लेनी दिता कंप्लेन एकदां फोनूय घेयना एकदां फोन टायमार पावना आनी खुबसो डिले जाता। सो स्पीकर सर ह्या फोन कॉल जे येता तेजेर ट्रॅकिंग रिपोर्ट्स कित्याक लागून सारके जायना। आयज लोकांची खूब जाण म्हणजे आमकां पासून खूब जाण कंप्लेन करता की बाबा सारकें आन्सर जायना सारको टॅपिंग जायना। हेका लागून स्पेशल स्टाफ डिप्लॉय करपाची गरज आसा। थंय कितें जाता स्पीकर सर की तेच स्टाफ जेन्ना लायनमॅन हेल्पर आसा तेंकांच हँडल करचें पडटा हें जावपाक जायना स्पीकर सर। हेका लागून तो सेपरेट स्टाफ एलोकेट करपाचो। स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की इतल्यो ज्यो इनकरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बील जी येयल्ली आसा इन्फ्लेटेड ऑर इनकरेक्ट जानेवारी 2024 टील मे 2025 ही टोटल जो कंप्लेन्स ज्यो घातल्यो ह्या बिलांच्यो तो ऑलमोस्ट 2314 म्हटल्यार इतले लोकांक आयज जे बील आसा ते वाडलेले आसा जावं मदींच वाड जाल्ली आसा। सो हें कित्याक लागून जाला जो डिजिटल मिटर घातला तेजी फ्लक्च्युएशन कितें जाला हें चॅक कित्याक लागून जाला। सो इतल्यो कंप्लेन जावपाक जायनासल्यो। सो हेका ट्रॅकिंग करपाक लागून सिस्टम कितें आसा हो सिस्टम एक्सप्लेन करपाची गरज आसा स्पीकर सर। तशेंच नंबर ऑफ पावर आउटरेजीस रिपोर्टेड फ्रॉम जानेवारी 24 टू मे 25
स्पीकर सर हांगा एक मोठ्या प्रमाणात जो पॉवर आउटरेजीस आमकां मेळटा कंप्लेनी मेळटा तो ऑलमोस्ट 19,119 रुरल आणि अर्बन एरियाज. आता इतल्यो ज्यो कंप्लेनी येता ह्यो कित्याक लागून घडल्या, कित्याक इतल्यो पॉवर फ्लक्च्युएशन जाता, परत परत लोक फोन मारता, कंप्लेन करता आनी कितलेशे जाणांची कंप्लेनी येना, जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्टानूय आसना. सो हेका लागून हेका ट्रॅकिंग सिस्टम कितें आसतलो डिपार्टमेंटाचो हेंय सांगपाची गरज आसा. स्पीकर सर तशेंच आतांच प्रेमेन बाबान म्हटलें की एक्सिडेंट जाले आनी थोड्यांची मृत्यू जाली. आयज आमचे जे स्टाफ आसा ते ना, तितून आमी पळयता की 9 जाण पिड्ड्यार जाल्ले आसा आनी ऑलमोस्ट 50 इंजरीज जाल्ल्यो आसा. गेले ते फावट हेच्या बाबतींत आमी खूब उलयले, पण हांव एक डिमांड करपाक सोदता, हेच्या पयलूय केल्लो तो म्हणजे हे जे स्टाफ आसा, जे लायनमॅन हेल्पर आसा, लायनमॅन आसा, हेंकां इन्शुरन्स पॉलिसी करची. कारण कितें आसा, कित्याक आयज ते थंय कितें जालें तांकां, मागीर कितें पडलें मोडलें कितें जालें, 20,000 इंजरीक लागून 20,000 दिले म्हणटा. मोठे कितें इंजरी जाले पासून जाल्यार 20,000 गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळटा, पण इन्शुरन्स केले जाल्यार तांकां आनीक क्लेम मेळटलो. सो हो डिपार्टमेंटाच्या थ्रू हे जावपाक जाय, कित्याक हाय टेन्शन लायनी सामकें रिस्क आसा, कितेंय जावपाची शक्यता आसता. सो हे म्हाजे हिसपान मिनिस्टरान घेवचें सजेशन आनी हें पुटअप करचें. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की जनवरां जीं आसा ती जनवरां ऑलमोस्ट 40 जाणां मेल्लीं आसा. आतां हितून आमकां सांगता की ड्यू टू लिकेज इन एलटी कंडक्टर. आतां हें कित्याक एलटी कंडक्टर लिकेज जाता, ही फॉल्ट्स कशी येता, हेजेरूय म्हाका दिसता लक्ष वेधीत करचें पडटलें मिनिस्टरान. कारण ऑलमोस्ट 40 तितून गोरवां आसा, तितून बफेलो म्हणजे डिफरंट वरायटी हें आसा. सो हेज्या बाबतीनूय म्हाका दिसता लक्ष दवरचें. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की इन्फ्रास्ट्रक्चर सद्याक जो जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा इलेक्ट्रिसिटीचो, तो सायक्लोन जावं स्टॉर्म्स जे येयले जावं फ्लड जाल्ले आसा, तितून खुबसो म्हणल्यार तेन्ना मोडटा कितें पिड्ड्यार जाता, तितून खूब असो पयसो जो आसा तो लास्ट 5 वर्सांनी ह्या हेका यूज केल्लो आसा. म्हटल्यार हांव तुमकां सांगपाक सोदता, फायनान्शियल इयर 2020-21 हांगा 5.15 करोड हो फक्त जेन्ना मोडले बिडले तेन्नाच यूज जाला. तसो फायनान्शियल इयर 21-22 6.83 करोड, फायनान्शियल इयर 22-23 3.87 crores, फायनान्शियल इयर 23-24 4.99 crores आणि फायनान्शियल इयर 24-25 आज टील डेट तो 5.43 crores. सो हो कसो कमी करपाचो हेजे म्हाका दिसता मिनिस्टरान काम करपाची गरज आसा. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की इंटरस्टेट तो डिस्ट्रिब्युशन लॉस आसा, तो इंटरस्टेट ट्रान्समिशन आनी डिस्ट्रिब्युशन लॉस आसा, हेजोय जो आंकडो आसा हो आंकडो खूब आसा. कारण कितें आसा 2022-23 जो आसा तितून 7.41% जो डिस्ट्रिब्युशन लॉस जाला, 2022-23 8.18% लॉस जाला, 2024-25 7.47% लॉस जाल्लो आसा. स्पीकर सर सो हे लॉसाचो म्हणजे कसो कॅल्क्युलेशन जातलो आनी कितें जातलें हेजें उत्तर आमकां मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर आतां आमी येवया जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर्स जे आसा, आतां लास्ट 10 वर्सां जालीं जो कंप्लीट केल्ले, जो लायनमॅन ऑलमोस्ट 10 वर्सां कंप्लीट जाल्ले 16 जाण आसा, मिटर रिडर 15 जाण आसा, 51 जाण आसा, आनी अशे बाकीचे खुबशे जे लिस्टूच आसा म्हाजे हांव जाय ती लिस्ट टेबल करता, तुमचे कडेन आसतली. सो इतले खुबशीं वर्सां पेंडींग उरल्या तांकां. सो तांकां केन्ना रेग्युलायज करतले हेजो प्रश्न ते खूब जाण विचारीत आसता, मिनिस्टरा कडेन वयता, सीएमा कडेन वयता, सगळ्यां कडेन वयता. सो हांकां रेग्युलायज करपाची गरज आसा. सो हें केन्ना पर्यंत जातलें हेजी जबाब जो आसा तो मिनिस्टरान दिवपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की वेकंट पोस्ट जे आसा, आतां गोंय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खूब गरजेचें. आमच्या मतदारसंघात पासून आमकां स्टाफाची कमी पडटा. आमी एवरी टायम डिमांड करता की आमकां स्टाफ जाय, पण तो स्टाफ मेळत ना. पयलू थोडे आमकां स्टाफ दिले पण त्या पासून अजून पावना. सो स्पीकर सर जो वेकंट पोस्ट आसा डायरेक्ट जो रिक्रूट जावपाक जाय ते 539 आसा, आनी प्रमोशनल जे आसा ते 148 आसा, आनी एबोलिश जाले ते 24 आसा. सो हे केन्ना पर्यंत जातले, हेजो निकाल आमकां केन्ना पर्यंत मेळटलो. कारण आयज खूब आमकां प्रॉब्लेम जाता, आमकां परत परत फोन मारचे पडटा. ते म्हणटा आमचे स्टाफ ना, स्टाफ कमी आसल्या कारणान ते फॉल्ट जे आसा ते टायमार घेयना, 2 कडेन वयचे पडटा, 3 कडेन 4 कडेन. सो हेजो क्लॅरिफिकेशन मिनिस्टरान दिवपाक जाय. आनी प्रमोशनल आतां एक रिसंटली जो स्टाफ गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान आउट केल्ले आसा ते म्हणजे लायनमॅन आनी वायरमॅनाचे जे हे आसा ते स्टेशन ऑपरेटर. सो आतां स्टेशन ऑपरेटर जे आसा ते एक्झिस्टींग तुमचे आसा, हितून ऑलरेडी म्हाका दिसता 21 वर्सांचे ओल्ड पासून स्टेशन हे आसा, लायनमॅन हेल्पर आसा, तांकां प्रमोशन करपाची खरंच गरज आसा. पूण ऑलरेडी तुमी आउट केल्ले आसा जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान. सो हांकां पयलू प्रमोशन दिवचे. हे जितले पोस्ट पेंडींग उरले प्रमोशनाचे ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 148 पोस्ट पेंडिंग उरल्या प्रमोशन दिवपाचे. सो कोण ह्या रोस्टरान आसा, कोणाक पयले आसा ते प्रिफरन्स वायज दिवचे, जो सिनियरिटी वायज तांकां पयलूच प्रमोशन दिवचे, ना की पयलू न्यू रोखडेच हाडले नाजाल्यार हेंचेर अन्याय जातलो जे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आसा तेंचेर. स्पीकर सर 21 वर्सां पासून पेंडींग 2004 पेंडींग आसा थोडे. सो तांकां केन्ना क्लियर करतले ते तुमी सांगचे. स्पीकर सर आता आमी पळोवया की आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात जो इलेक्ट्रिसिटीचें काम केल्लें आसा, हांव पयलू म्हणजे एप्रिशिएट करपाक सोदता मिनिस्टराक जावं आमचो सीई जावं आमचो एई सीई स्टिफन जावं एई प्रभू बाकीचे स्टाफ जेई जावं बाकीचे सगळे स्टाफ आसा तांकां सगळ्यांक. कारण आमच्या मतदारसंघात ऑलमोस्ट 99% एसटी अंडरग्राउंड केबलिंग जी आसा ती कंप्लीट जाल्ली आसा. आनी अशीच म्हटल्यार आमी फुडलो जो स्टेप घातलो आसा तो एलटी लायनीर घातलो आसा. आतां एलटी लायनीचेर आमी प्रोसेस करीत आसा. तितून आमी शिरगांव पालेम ही जी एसटी विलेज आसा ही एसटी विलेजीन पयलो स्टेप घेतला. दुसरो जो आसा तो कुर्का जी एरिया आसा कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत तेजे अंतर्गत घातलो आसा. हो एस्टिमेट फायलिंग आसा हे बेगीन जावचें ही आमी मागणी करता. तशेंच आमचे सेंट मॅथ्यूज चर्च आसा तेज्या इन एंड अराउंड जो आमी इन्स्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लायट्स एक प्रोजेक्ट घातलो आसा. सो हेजोय आमी ऑलरेडी प्रपोजल गेल्लो आसा फुडें, तोय बेगीन पास जावन येवचो. तशेंच आमी स्ट्रीट लायट न्यू इन्स्टॉलेशन ऑफ न्यू स्ट्रीट लायट्स आनी रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड स्ट्रीट लायट्स. सो अशे कितलेशे प्रपोजल्स आनंद्रे मतदारसंघान आसा. आमी कितल्योश्यो चेंज केल्ले आसा पण थोडे उरल्या. सो तेय बेगीन जावचे ही मागणी करता स्पीकर सर. आनी तशें आमी पळयता की सानंद्रे जाल्यार आनी रिन्युएबल एनर्जी उरला 5 मिनटां दी. सानंद्रे मतदारसंघात स्पीकर सर आमचे थोडे ट्रान्सफॉर्मर आमी गेले ते फावटी डिमांड घातलेलो. हे ट्रान्सफॉर्मराचो सगळे जाला अजून पर्यंत मात ते इन्स्टॉल जाल्ले ना. सो हे ट्रान्सफॉर्मर म्हाका मातशें मिनिस्टरान लक्ष गेले ते फावटी सांगलेले गेले ते विधानसभेन सांगलेले हेजेर लक्ष दिवचें आनी हे इन्स्टॉल करून बेगांचे बेगीन घेवचे ही मागणी करता स्पीकर सर. स्पीकर सर आतां आमी या न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीन. आतां न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात आमी प्रपोजल घातले. आतां मिनिस्टरान सांगलें की सोलार स्ट्रीट लायट्स आसा तेजेर तुमी घालचे म्हणून आमी वेरियस लोकेशन जसो प्रपोजल आमचो ऑलरेडी गेल्लो आसा एका प्रायोरिटीच्या रितीन हे प्रपोजल तुमी क्लियर करचो आनी बेगांच्या बेगीन आमकां ह्यो स्ट्रीट लायट्स प्रोवायड करून दिवच्यो. तशेंच आमचो शिरगांव बीच आसा थंयूय आमी सोलार स्ट्रीट लायट्स घातलेले आसा. ऑलरेडी आमी नावशी ह्या बिचाचेर सोलार स्ट्रीट लायट घातलेलो अंडर फिशरीज. सो होय आमी प्रपोजल घातला सोलार स्ट्रीट लायटीचो. तोय जो आमच्या नुस्तेकार भावांक जी विजिबिलिटी रातची मेळना तांकां हेल्प जाता. सो हें जावचें. स्पीकर जर तसोच आमचो एक सोलार पॅनल रूफटॉप सोलार हो जो आसा तो गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या अंडर फंडाच्या अंडर आमी हो घातला. तो म्हणजे गोवा वेल्या आनी आजुसीम मंडूर विलेज पंचायती अंडर. पण अजून पर्यंत तेजो मुवमेंट सारको जावना. हांवें फॉलोअप केल्लो पण तो फुडें वचोंक ना. सो हेजेर मातशें मिनिस्टरान लक्ष दिवचें आनी हें करचें. कारण जेन्ना म्हणटा की सोलार आमी इम्प्लिमेंट करपाक सोदता आनी सगळे गव्हर्मेंट जावं बाकीचे आसा तितून सगळ्यांक घालचो हो पयले फेजार दिला आनी बाकीचे आमी जितले उरल्या ते आमी सगळे तुमकां प्रपोजल ह्या फुडल्या 1 म्हयन्या भितर आमी तुमकां क्लियर करून दिता. स्पीकर सर तशेंच आमची क्रिमोटोरियम दोंगरी आसा हांगाय आमी सोलार प्रपोज केल्ले आसा. सोलार इंटरनल लायटींग प्रपोज केल्ले आसा. सो होय प्रपोजल तुमी करून घेवचो. स्पीकर सर आमी गोंयान आतां सोलाराच्या बाबतींतूच उलयता आसतना आमी गोंयान पळयता की आमचो पोटेन्शियल खूब आसा आनी सोलार आमी खूब बिल्ड करपाक शकता. पण हो जो रिपोर्ट आसा जो रिन्युएबल एनर्जी स्टॅटिस्टीक 2023-24 ह्या रिपोर्टाच्या अंतर्गत जो आमचो मिन्स गोंय हें सगळ्यांकून कमी हें आसा म्हटल्यार 880 मेगावॉट्साचो इतलोच आमचो सोलार हें जाल्लो आसा. सो हो ग्रोथ खूब कमी आसा सगळ्यांकून कमी म्हटल्यार स्टेटीच्या अंडर. सो हो एस्टिमेटेड पोटेन्शियल हो वाडोवपाची खूब गरज आसा. आनी हेका लागून हांवें एलओक्यू पयले थोड्यो ऑलरेडी तुमी एक्झिस्टींग प्लॅन्स केल्ले आसा पण ते फास्ट प्रपोजल आनी फास्ट मुवमेंट जावपाक जाय. हांगा अशें जालां की आमचें व्हेरी स्लो जाता. आमी पासून जेन्ना फॉलोअप करता तो खूब डिले जाता. हें डिले जावपाक दिवनाका. हे फास्ट केलें जाल्यार हो सोलार जो आमी म्हणटा की आमी गोंयान सोलार जनरेट करतले एनर्जी जनरेट करतले तें बेगीन जातलें. स्पीकर सर आमी पळयता की सोलाराचे रितीन जेन्ना बाकीचे स्टेट खूब फुडें पावल्या गोंय मातशें फाटीं उरला. आनी मागीर म्हणटा आमी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रायस जो आसा तो हायक करता पावर जो हायक करता. सो हें जावपाक जायना. हेजेर लक्ष मातशें केंद्रीत करचें. स्पीकर सर आनी एक गोश्ट जी आमकां खूब खटकली ती म्हणजे जो सेंट्रल मिनिस्टर युनियन मिनिस्टर एकटो येयलो जो मनोहर लाल खट्टर म्हणून आनी तेणें एक स्टेटमेंट आवट केलो की गोंयान एक न्युक्लियर प्लांट आमी हाडटले. आनी हो स्टेटमेंट खूब व्हायरल जालो. खूब लोक विचारपाक लागले आमी तेजेर भाश्य केलें. आमी तांकां सांगलें की कशें हाडपाक शकता कितें हाडपाक शकता. आतां स्पीकर जर हितून हांवें आमचो एक एलक्यू घातलो आनी एलक्यू घालून मुद्दम विचारलें की डिपार्टमेंटान कितें तरी स्टडी केला रिगार्डींग दीस फिजिबिलिटी रिपोर्ट आसा स्टेट गव्हर्मेंटाक कितें येयल्लो प्रपोजल. सो डिपार्टमेंट सांगता क्लियर कट कांय ना म्हणून.
तशेंच गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे रिपोर्ट घेतला तुम्ही काय तोय चाललो कित्याक गोंय इतलें ल्हान राज्य आसा गोंय एक ट्युरिझम स्टेट आसा सो इतलें बारीक राज्य आसून पासून तुम्ही सडनली आतां न्युक्लियर पावर प्लांट धाडटा म्हणटा ते सायडीन रत्नागिरी आसा हे सायडीन कारवार म्हटल्यार दोनूय सायडीक आसा सो गोंयांत हाडटलो म्हणून हो एक स्टेटमेंट जो जालो तो खूब व्हायरल जालो आनी आयज गोंयकारांक इफेक्ट जालो स्पीकर सर अशें आयज सेंट्रल मिनिस्टर जे डबल इंजिनाचे मिनिस्टर जे गोंयांत येता हांव विचारपाक सोदतां की आमच्या मिनिस्टराक हे स्टेटमेंट जो आसा तो करपाचो आसा म्हणून कांय खबर नासलें जावं चीफ मिनिस्टराक खबर नासलें कित्याक सायडीकूच चीफ मिनिस्टर आसलो ना की आयज अशें जालां की बाबा ते मिनिस्टर येता आवो जावो गोवा तुमारा जाला की कोणूय येता स्टेटमेंट दिता वयता हांगा जो डिपार्टमेंटाचोच रिपोर्ट सांगता तेंचे कडेन कांयच ना म्हणून मग मिनिस्टर स्पीकर सर येता हांगा स्टेटमेंट दिता आनी तो वयता आनी फुडें म्हणटात मागीर क्लॅरिफिकेशन येता की कांय ना म्हणून सो स्पीकर सर आमचो पूर्ण विरोध आसा समज असो कितें प्रोजेक्ट येता गोंयांत कित्याक गोंय जे राज्य आसा आमचे माणकुलेशें इल्लेशें राज्य आसा आनी हांगा जो आमी ट्युरिझम स्टेट आसल्या कारणान कितलेशे लोक हांगा पळयता आनी तो न्यूज आवट जाल्ल्या कारणान खूब जाण म्हणटाले की गोंयांत कित्याक येवपाक जाय जेन्ना न्युक्लियर प्लांट जातलो सो हेजोय क्लॅरिफिकेशन म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा आनी फुडें आमी कितेंय काम करतले नाल्यार कितें आसा ना सांगचें परत एकदां देव बरें करूं थँक्यू Speaker, sir, I rise to support my cut motion and oppose the demand number 7686. Demand number 76, the favorite department, electricity. Favorite कित्याक म्हणटा जेन्ना हांव एसेंब्ली येयलो फर्स्ट टायम एसेंब्लीक स्टार्ट जालें तेसा तेन्ना म्हाका क्वेश्चन विचारपाक मेळ्ळें आनी तेसा फर्स्ट क्वेश्चन हांवें विचारलो तें पावर आमची डिफिकल्टी बिल्डींग कॉन्स्टिट्युन्सी कितें आहाय त्यो तेसा हांवें घायल्यो आनी कंटिन्युअस आमी एवरी एसेंब्ली सेशन जाता आमी ते घालीत आहाय आनी हे पावर आमचे वेल्डी कॉन्स्टिट्युन्सी अजून पासून इम्प्रुवमेंट जालो ना आनी कित्याक जालो ना मिनिस्टर म्हणटा थिंगाचे केबल आहाय ते सारके पोन्नाले ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेड जालो नाय ना म्हणून आतां न्यू एडिशनल ट्रान्सफॉर्मर चडूय जालो नाय आनी जायतीं घरांय जाल्लीं आनी लोडूय वाडला आनी न्यू ट्रान्सफॉर्मर वाडपाक जाय म्हणून स्पीकर सर हें जाता जाल्यार सगळें जाता जाल्यार आमचे जेई 8 वर्सां आसताय तें काम करपाक जाय न्हू एकू प्लेसीर एकू कडेन आहाय पूण तेचें काम जाय न्ही स्पीकर सर आमचे लायनमॅन आहाय जे मरोन गेले कोण रिटायर्ड जाले ते अजून रिप्लेसूय जालो नाय सो ते नाय जाल्यार ती काम कशी जातली आमची स्पीकर सर आमचो असिस्टंट इंजिनियर पासून आहा ताका 2 कॉन्स्टिट्युन्सी दिल्ले आहाय काम फास्ट जातलें जाल्यार बरें इम्प्रुवमेंट जातलो जाल्यार एटलीस्ट आमकां इंडिपेंडंट असिस्टंट इंजिनियर आसपाक जाय स्पीकर सर तेजे भाशेन आमचे ते एस्टिमेट जावपाकूय जाय फास्ट आतां थोडी कामांय चलताय ते कॉन्ट्रॅक्टरान गेल्याय ती कामांय फास्ट जावपा स्लो कामां चलताय स्पीकर सर ही असली प्रॉब्लम आहाय म्हणून हांवें आमच्या चीफ इंजिनियराला स्टिफनाला हांवें मिटिंगेक गेल्लो सामको एक्टीव इंजिनियर चीफ इंजिनियर तो फास्ट डिसिजनींग घेता आनी काम करूनय घेवपाची ताका उमेद आहा तेका लागून आमी 2 फावटी आमचे तेज्या ऑफिसांत मिटींग गेली सगळ्या इंजिनियरांकूय आपयन आनी ताणें प्रॉमिसूय केलें एक दीस आख्खूच आमची कॉन्स्टिट्युन्सी येतलो सगळी टीम घेवन येतलो आनीक तो 17 जुनाचेर येयलो आख्खी टीम घेवनूय आनी टीम घेवन येवन एक विलेजीचेर आमचें डिस्कशन जालें एक विलेजीक कितें आहा तें आनी तेजेर एक्शन घेवपाचें तेंय आमचें डिस्कशन जालें आनी त्या दिसा आमी एक रिपोर्टूय केलो ते मिनिट्सूय आहा म्हज्या लागीं जे आमचे 11 KV ड्रामापूर फिडर आहा तो एक 35 इयर्स जालीं आनी तेजी थोडी चेंज जावपाक जाय तेजेर काम चलपाक जाय तेजेर कितें प्रॉब्लम आहा तेजें एक्शन कितें घेवपाचें तेणें डिस्कस करून सगळें बरयन दिलां तेजे भाशेन आमचो 11 KV चिंचणी फिडर आहा तेजेय प्रॉब्लम प्लस तेजे एक्शन रिपोर्ट तेणें रेडी केला तेजे भाशेन 11 KV बेतूल फिडर आहा तेजेय एक्शन प्लॅन रेडी केलो आहा ते आमचो 11 KV गोवा कार्बन फिडर आनी 11 KV पारोडा फिडर तेजे भाशेन आमची आनीकय प्रॉब्लम आसतात हालीं ते गोंयचे बाट म्हळ्यार आमची बॉर्डर आहा कुंकोळ्ळी आनी वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सीची थिंगा केन्ना लायट घोडी वयता पूण लायट गेलो जाल्यार वेल्ली आमच्या सबस्टेशनाक फोन मारलो जाल्यार ते म्हणटा ते लागना ती आमची कुंकोळ्ळी पडटा सो ती आमची चेंज करून वेळेर घालपाक तेंय हाडलें तेजे भाशेन आमी तेसा डिस्कशन करून जायते ट्रान्सफॉर्मरूय प्रपोज केल्ले आमचे पुळा मॉडे किंग स्कूल जंक्शना कडेन इगोर्जी वाडो रेनबो व्हॅली नायका बाट
Jain Temple, Damodar, Gudir, Teachers Colony, Whaley Mall, Anya Institute, Sono Township, Railway Lane 4, आणि याचे एस्टिमेटही करपाक लागले लायला कडेन आणि तेजे भाशेन ऑलमोस्ट 15 पॉयंट्स आमी डिस्कस केल्ले आणि हेजी कामां जावपाक जाय म्हणून ताणें आमी इंजिनियराक असिस्टंट इंजिनियर सुपरिटेंडंट इंजिनियर सगळ्यांक सांगली आणि ही कामां जावपाक जाय सो ती काम चालू केल्ली हांवें पण जाता तितली बेगीन जावपाक जाय सो हांव ही कॉपी आमच्या मिनिस्टराकूय दिता कित्याक हे डिमांड आमचे आहाय ते बेगीन जावचे म्हणून बिकॉज हे असेंब्ली सेशनाक जे स्टार्ट जालें तें साकू 22 जुलय हांवें 0 आवर मेन्शन केल्लें आनी ते दिसा मागीर मिनिस्टर म्हणपाक लागलो आपल्याक ते गाडी जावचों लागलें आनी आमी बसया आनी रोखडेच प्रॉब्लम सॉल्व करया म्हणटा हांव सदांच हांव थँक्यू म्हणटा तुका कित्याक तेच दिसा 4:30 वरांचेर तुवें आख्या तुगे डिपार्टमेंट इंजिनियरां आहा पळय तुगे ऑफिसांत तुवें मिटींग घेतली आनी जे प्रॉब्लम आहली ती आमचे लागीं घेयली तुवें इंजिनियरा लागीं ते प्रपोजल आमचे एस्टिमेट तुजे बरें आहाय ते सगळें सांगलें ते दिसा आमी 5 एस्टिमेट तुजे बराबर हाडून दिल्यात तुका आनी तुवें रोखडेंच तेजेर म्हाका रोखडेंच काम कोत्ताय म्हूण आमकां प्रॉमीस दिल्लें आहा एक आहा तो आमचो फर्स्ट एस्टिमेट फॉर कन्वर्जन ऑफ ओवरहेड 11 kV चिंचणी फिल्डर and 11 kV Ramapur feeder failed from 33 11 kV Vedli substation to underground cabling coming from the jurisdiction of sub-division 2 Chinchali division 16 Margaon. Second आमचो proposal estimate झाला ते estimate for conversion of overhead 11 kV Asalna feeder and 11 kV Kumbiabat feeder failed from 33 11 kV Vedli substation to underground cabling coming under the jurisdiction of sub-division 2 Chinchali division 16 Margaon. तिसरो आमचो एक estimate आहा तो estimate for revamping and strengthening of overhead 33 kV Vedli 1 and Vedli 2 double circuit line from 220/33 kV Umpoli substation to 33 11 kV Vedli substation coming under the jurisdiction of subdivision 2 Chinchali. हेच भाशेन आमचो एक चवथो estimate तुका आमी दिला तो estimate for restructuring revamping of 2/6.3 MVA 33/11 kVA Vedli substation and enhancing the capacity of substation from 2/6.3 MVA to 2/6.3 MVA 1/10 MVA coming under the jurisdiction of subdivision 2 Chinchali. तेज भाशेन आनी एक estimate आमी तुका दिला work of renovation and improvement of existing LT distribution network at various places of Asalna, Ambeli, Vedli village punctured under the jurisdiction of subdivision 2 Chinchali division 16 Margaon. Just now the proposal, the estimate, the discussion आमी engineer आखी टीमी बारे घेतला आनी हे improvement करपाक हांव तुका कॉपी दिता. स्पीकर सर तेज भाशेन आमचे आनीक प्रॉब्लम आहाय आमी लास्ट टायम डिस्कस केलें लायनमॅन आमचे सांजे दियारेव चिंचिनी आनी वेल्ली आमचे लायनमॅन कोणी आहाय थिंगा ते आमकां रिप्लेस करून दी जे कोण मरण गेले कोण रिटायर्ड जाले ते आमकां रिप्लेस कर कित्याक रातचे बी काम करतले जाल्यार आमचे चिंचिनी जावं वेल्ली जावं ते दोग जाण आहल्यार दोन प्लेसीचेर वचपाक जायना आनी आख्खी रातची ती लायट बंद उरता कित्याक कावर आख्खी चिंचिणी आहा ती आख्खी चिंचिणी ड्रामापूर सालदार आख्खी एरिया कावर करता ते भाशेन आंबेली आहा ती हिंगा वेल्ली आहा ती आंबेली वेल्ली पार्ट ऑफ हिंगा म्हणजे कानागिनी ते सायडीनूय कावर करता सो लास्ट टायमूय सांगलें जे मनीस आमकां एक्स्ट्रा दिवची म्हणून बिकॉज तेजे भाशेन स्ट्रीट लायट्सांचे आतां पावसाच्या दिसांनी सामकें प्रॉब्लम जाता जे स्ट्रीट लायट दिसाच्यो पेट्टात रातच्यो पेटनाय आनी त्यो काडून वयल्याय त्यो परत त्यो रिप्लेसूय जायनाय सो लास्ट टायम तुवें सांगलें एक्चुअली तूं कायद्या प्रमाणे वता त्याच दिसा ते रिप्लेस जावपा जाय पण ते जायना आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो काडून वता ते म्हयन्या लागता तेजे भाशेन टायम सेट केलो तो मातशें चॅक करचो सोकटे कडेन कित्याक दिसाच्यो पॅटर्न आसा पूण रातच्यो पॅटर्न आसना बिकॉज जे आतां अंडरग्रावंड केबलींग चलता आमचे न्हू ती पूण दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी वयता पण आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी सालजोराच्या काल व्हडलो एक्सिडेंट जालो थिंगा कित्याक त्या कॉन्ट्रॅक्टरान पीट मारलो तो बिस्तो वयल्यान काँक्रीट गेल्यान धांवलेलो काल व्हडली लोडाची आमची सिमेंटा व्हडली लॉरी पडोन आख्खो दीस जाल्ली लोकांची बोवाड जाल्ली ते आख्खो रोड फोडलेलो
हें आतां कॉन्ट्रॅक्टरान तें काम करपाक जाय आनी आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक येता ते PWDचेर घाता PWDचेर घाता तें कामूच जायना कोण सुपरवायज करचें कित्याक बिस्टे पुरयताय आनी वयल्यान माती घालताय वयताय सो हें काम मातशें बेगीन सारकें जावपाक जाय स्पीकर तेजे भाशेन आमचें एक लास्ट टायम आमी घेतलें एक सबस्टेशन सालजारा एक आमकां सबस्टेशन न्यू सबस्टेशन जाय तें घेतलें जाल्यार जायते आमकां पावराचेर प्रॉब्लमूय सॉल्व जातली स्पीकर सर तेजे भाशेन फाटीं आमी हेकाय घायिल्लें 0 hour नॅशनल हायवे आहा ती नाविल्ली टू बेनाली लायट पेटना तेजेर डिफिकल्टी जाता स्पीकर सर हांव मागता फाटली हे डिमांड हांव घालिता आतां सगळें एस्टिमेट जाला सगळें रेडी जाल्लें आहा हे आमचे हे सेशन आयज सगळें एश्युरन्स दिवचें म्हणून हांव मागता सो हांव जाणा तुका कविता बरी लागता एक धाकटीशी कविता ज्या 0 hour म्हणटा तेंच कोंकणींतल्यान म्हणटा हो मी कोंकणींतल्यान एक धाकटीशी म्हणटा कित्याक तुका पत उगडास येवपाक त्या दिसा तुका काळजाक लागलें ही म्हणून सगळीं कामां आमची जावची म्हणून मागता भोंगो बाबडे ते आवयचे मेणाची वाट पेटून आपले रातचे जेवण रांदताली वारें ना म्हूण पावस पूण स्वताचे पोरी ती भिजली आपा लिपा खेळटाली शिंकताली आपल्या वखद काळोखांत कशी घेतली कित्याक ती जाणटी आवय आपल्या घरांत एकलीच रावताली भुरग्यांचे इस्कॉलांत परीक्षा चलता घरांत बिजलीची वेवस्था आसूनय रातची बिजली ना बाबडी आमची तरणाटी भुरगीं टॉर्च फाटच्याची दिमी रोशनी घेवन कशी शिकली कशी परीक्षा पास जाली तो एकटोच देव जाणा आपा लिपा बिजलीची नाटकां केन्ना सोंपतली काय घरांत इलेक्ट्रॉनीक वस्तू पिड्यार जातात हाचो कोण जबाबदारी काय बिजलीचे जबाबदारी मनीस खंय मांद्री घालून निंदलात काय हो एक बिजलीचो मोठो प्रश्न दर एका वेल्लेच्या लोकांक एक आंबेलीच्या लोकांक एक आसोलनाच्या लोकांक एक चिंचोणच्या लोकांक एक आमच्या ड्रामापूरच्या लोकांक एक आमच्या सालजारा लोकांक एक आमच्या दिगापार्ली लोकांक स्पीकर सर हो एक बिजलीचो मोठो प्रश्न दर एकल्या आमच्या संसदीय हारेर लोकांक स्पीकर सर यांचे सगळे चिंतून ही आमची मातशी कामां कर थँक्यू बरी आसता आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करून कट मोशनाक ओपोज करूंक हांव उबो रावल्लो स्पीकर सर पयलीं रिन्युएबल एनर्जीचे उलयता तेन्ना हांव फक्त म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान आज उत्तर दिवपाक जाय पयलीं मागलें तेणें दिवंक ना रस्तो जो फोडला ताका रिपेर कित्याक करूं ना कॉन्ट्रॅक्टरान PWD करतले मागीर तुजे कॉन्ट्रॅक्टरान परतून आहा तसो करपा जाय आतां विजयान परतून प्रश्न काडलो तो हांव परतून 0 hour केलो कितें केलो फ्रॉम तिरामोण ऑनवर्ड्स तो रस्तो केला पळय मदीं फोडला म्हाका खबर ना कित्याक तो सो मातशें तेजेर एक पत्र पूण एक गोश्ट लक्षान रिन्युएबल एनर्जीचे उलयता तेन्ना गोवा विन मूल्यम योजना ही ऑनरेबल CMन डिक्लेअर केली आज पासून एक कनेक्शन जावना हेजे उत्तर जाय दुसरें PM सूर्या घर जी मल्टी योजना मल्टी मुफ्त बिलची योजना आहा पळय तेजेर कितली कनेक्शनां दिली ती तुमी सांगचे म्हाजे एक रिक्वेस्ट करता ग्रीन सेस म्हण तुमी कलेक्ट करता आनी हे बजेटाच्यान दाखयला की इनकम फ्रॉम ग्रीन सेस 500 कोटी कितें आसा म्हण आतां म्हाका सांग 500 कोटी येयले जाल्यार हे ग्रीन सेस तुमी खंय युटिलायज करता हे असले करपाक जाय स्पीकर सर आतां तुमी म्हाका सांगा स्पीकर सर हे जर आमी यूज करना जाल्यार लोकांक कशें जातलें स्पीकर सर आज तुवें म्हटलें की आपण CMन बरें काम केलें तेन्ना आमी आसतना फुडें वयल्यान तें चालू जालें 50% सबसिडी फॉर डॉमेस्टीक हें म्हणजे सबसिडी फॉर सोलर ही बरी गोष्ट चालू आहा EVची कित्याक सबसिडी बंद केली स्पीकर सर तुमी पॉलिसी जेन्ना एनफायज केली ती 5 वर्सांक आशिल्ली 2 वर्सांनी बंद केली आज ग्रीन सेस तुमी कलेक्ट करता लोकांक फायदो जावचो तो तुमी करून घेवचे स्पीकर सर कित्याक प्रॉब्लेम आसा करपाक आनी हे तुमी जे सोलर स्ट्रीट लायट करता पळय प्रयोग खूब फाटी खोरीन करून तो बंद जाला तरी मेंटेन बॅटरी कोण करना आनी तुवें सोलर घातली म्हण दिसाची लायट चलपाक जाय कितें तुका रातची चलपाक जाय न्ही मागीर ताका बॅटरी घालपाक जाय बॅटरी कोण मेंटेन करता तुमची स्ट्रीट लायटी तुमचे मेंटेन जायना आनी ती बॅटरी कोण मेंटेन करतली तुमच्यो नाका जाल्यार हाडनाका आनी वजन घालनाका स्पीकर सर आज हे करता तेन्ना जे न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जी डिपार्टमेंट जो आसा हांव फक्त इतलें सांगता की ह्या डिपार्टमेंटाक करपाचें खूब आसा
आणि तुम्ही जर लक्ष घातले जाल्यार हे करूंक शकता आणि करता तेन्ना एक लक्षात हाडपाक जाय की हे जे सबसिडी हे बी सगळे आमी दिवपाचो प्रयत्न करता लोकांक ते तेंच्याच पयशांतले ग्रीन सेस कलेक्ट करता पळय तितल्यान दिवचे फुडें वयता स्पीकर साहेब उलयता तेन्ना जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर आज म्हाका खबर ना हांवें रिपोर्ट तुजो वाचलो जो म्हजे कडेन आसा तो तितू भितर तुवें बरयला विंड पॉवर ऑफ 100 मेगावॉट इज प्रोक्युअर्ड थ्रू सेकी and around 10 million units and 7 million units per annum renewable power is purchased from solid waste treatment plant at Saligaon and Kuchar respectively. म्हाका स्पीकर सर म्हाका खबर आसा की गव्हर्नमेंट जर 100 युनिट घेता जाल्यार 30 युनिट्स should be compulsory produced from renewable energy. It may be hydro energy, it may be solar energy, it may be any other energy, but not fossil fuel energy. आता हे करता तेन्ना हो ही स्कीम जी आमी केल्ली लोकां खातीर सोलर 50% सबसिडी करपाक ही सरकारा कडेन जायना पण एटलीस्ट लोकां कडेन दिले तेय काउंट जाता सो हे तुजे डिपार्टमेंट दोन्ही इन्वॉल्व करून ग्रीन सेसांतले लोकांक जर पयशे दिले तूं आतां फुकट सर्टिफिकेट घेता आतां घेता जाल्यार म्हाका खबर ना तूं घेता जाल्यार कित्याक 30% जर तुजे पावर जर रिन्युएबलाची एनर्जी येना जाल्यार तुका बेश्टे सर्टिफिकेट घेवंक पडटा आनी ह्यो तुका खबर हांव कितें म्हणटा तो सो म्हाका सांग हे सॉलिड वेस्ट ट्रिटमेंटाचे तुम्ही सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन दिस इज नॉट कन्सिडर्ड एज रिन्युएबल एनर्जी कित्याक तुवें चेंज करून घेवपाक जाय ते दिस शुड बी ऑल्सो कन्सिडर्ड रिन्युएबल एनर्जी आता म्हाका सांग हांव आतां जो फोन मारून म्हाजे आमचे कुचेल्या काकोडा गार्बेज प्लांट हांवें विचारले दे प्रोड्यूस 434 megawatts ऑफ पॉवर इन 1 month इन दॅट they use half of it and supply to you in a month of June 262 megawatts back to the grid. अशें लेखक ना काय ना whether this 464 मेगावॅट हांव दिता तुका डिटेल दिता युनिट्स आसतले मेगा युनिट्स आसतले मेगा युनिट्स आसतले युनिट्स आसतले मेगा युनिट्स म्हणजे अराउंड 4000 युनिट्स आसतले सॉरी युनिट्स आसतले पण हेजेर जे आमी म्हणटा वेदर इट कम्स युनिट्स कलेक्ट केले युनिट्स सो म्हाजे इतलेच हांव तुका लक्ष हाडून दिता की हे कन्सिडर करून घेवपाक जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन एज रिन्युएबल एनर्जी गार्बेज हे करून ते रिन्युएबल एनर्जी तुम्ही कन्सिडर करना हे करून घेवचे दुसरे स्पीकर सर आज जेन्ना पॉवर परचेस जेन्ना तुम्ही करता पयला की आरपीओ डेफिसिट ऑफ आरपीओ टार्गेट इन रिन्युएबल पॉवर इज परचेस थ्रू बायलॅटरल शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट थ्रू गोवा ग्रीन टर्म एड मार्केट ऑन एक्सचेंज प्लॅटफॉर्म हे सर स्पीकर सर ही 50% सबसिडी दिवपाचे सोलर रूफटॉप हीच कन्सर्न आशिल्ले तुम्ही त्याच्याकडे कितले युनिट घेता स्पीकर सर तुम्ही सेपरेट टॅरिफ दिता काय कितें तू कित्याक सेपरेट टॅरिफ दिना स्पीकर सर जे घरा कडेन सोलर दिता ताका 50 पैसे 1 रुपया कमी करा जे तुझे हेजे करता कशें जातलें तूं एक सायडीन सबसिडी दिना सगळें हें करना सो म्हाका तुका रिक्वेस्ट आहा की जेन्ना हे जीआरसी प्लॅना भितर तुवें बरोवपाक जाय की जे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता स्वताच्या घराक आनी यूज करता तांकां 50% कमी आसपाक जाय युनिट अशें करून तूं करपाक जाय नाल्यार कितें फायदो आनी कशें वाडटलें तूं काय करू तूं फक्त काणयो सांगता खंयच्या सरकाराचेर घालतलो हेजेर घालता हें आयकता हांव कितलींच वर्सां पूण तुमी हें घालूच ना सो एटलिस्ट कोण लोक जर घालतात तांकां एनकरेज करपाक तांकां 50 पैसे युनिट कमी करपाक जाय स्पीकर सर आनी तुवें पळय स्पीकर सर म्हाजीच केस सांगता 1 वर्सांनी तुम्ही सबसिडी जे सोलर जे आसा यू गिव इट बॅक आफ्टर 1 year म्हणजे वॉट एवर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड अँड गिवन बाय द इन द ग्रीड यू गिविंग देम बाय 1 year this 1 year also you are not adjusting it is still to be adjusted in the units of the or some people you look into this matter why it is not happening it should if somebody has produced energy of solar and you have given in a grid and if that every year you compute you give the benefit but if it is extra you are supposed to pay them which you are not paying in a I'm talking about domestic section सो हे मातशें लक्ष घाल स्पीकर तुम्ही कांयच लक्ष घालना दिसता म्हाका दिसता तूं सारकें रिलॅक्स लायफ करपाचें केला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कित्याक तुजो सी बरें काम करता आनी सगळे एसी बरें काम करता म्हणजे तूं रिलॅक्स जाता पूण अल्टिमेटली पॉलिसी डिसिजन तुज्या हातीन आसा हें तुवें करपाक जाय सी करूं शकना आनी कोण करूं शकना सो ही पॉलिसी मातशें लक्षांत घालून करच्यो कित्याक पयशे चड लागतात स्पीकर सर हे आज तुवें बरें काम केलां खुबशे गोश्टी हांव उडर उलयले तेन्ना मिटरिंगाचेर उलयतालो तुज्या स्टेटमेंटानूय बरयला की तूं 7.5 lakhs प्रीपेड स्मार्ट मिटर्स बसयतलो प्रीपेड म्हटलं तुझ्या स्टेटमेंट उडोवन दिल्लो तुवें प्रीपेड म्हणून नासलो तुवें स्मार्ट मिटर म्हणला पण स्पीकर सर प्रीपेड जे आसा बसय पूण कसो बसयतलो पयलीं जे डिफॉल्टर आसा पळय तांकां बसय न्ही तूं सगळ्यांक एक तागडेन झोकता 830 कोटी जे तुजे येवपाचे आहा तूं कशें रिकवर करता तेजेर तुजें उत्तर ना स्पीकर सर पूण एटलिस्ट तेंचेर ते लक्ष जे तुका पयशे दिवपाचे आहा तांकां प्रीपेड ऑफिसर बसून तांकां पयलीं कंपल्सरी कर जे रेग्युलर तुजे कंज्युमर आसा हे तुका कित्याक तांकां तूं पनिशमेंट दिता सो स्पीकर सर हेजेर म्हाका तुमचे कडेन उत्तर जाय स्पीकर सर
सिस्टम बरें आसा प्रीपेड QR कोड केल्या स्वॅप मशिनां केल्या सगळे बरें आसा स्पीकर सर पण एक लक्षात हाडपाक जाय तुझे जे डिस्ट्रीब्युशन लॉस हांवें पळयलां स्वता तुमचे डिस्ट्रीब्युशन लॉस जे जाता इट इज बिकॉज ओवरहेड केबल आसा म्हणून आणि अंडरग्राउंड तुम्ही आता 11 kVA यू हॅव मेड ऑलमोस्ट आय डोंट नो हाऊ मेनी पर्सेंटेज बट तुझे खूपशे हांवें पळयतालो लिस्ट सगळे साखळी बिचोली सगळे एरियाक तुवें आतां चालू केल्या सो बरें आसा स्पीकर सर करून घेवचें पण एक म्हाका एक विनंती आहा तुजे कडेन स्पीकर सर की तुझ्या डिपार्टमेंटान एनर्जी कन्झर्वेशन आनी एनर्जी एफिशियन्सी वीक म्हणून सेलिब्रेट करता आणि हे करता तेन्ना गेडाय तुज्या वांगडा आसा आतां तुमी आसा आणि सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर रिन्युएबल एनर्जी आमचो सरकाराचो आसा म्हणजे गोंयचो आसा तूं कितें बेनिफीट हाडलें तें म्हाका दाखयचें स्पीकर सर आणि हे रिन्युएबल एनर्जीचे भितर जे एनर्जी कन्वर्जन एनर्जी एफिशियन्सी जे लास्ट टायम म्हाका लक्षात आसा की BLDC फॅन हे ते फॅन हे तुमी हाडून लोकांक दिवपाक जाय स्पीकर सर जे तुझे एक स्कीम करा कित्याक करूं शकना आणि तुवें ऑलरेडी हांवें सांगला सेस ग्रीन सेस म्हणून एकाच खातीर तुमी कलेक्ट करता खंय मोडटा म्हाका खबर ना स्पीकर सर सो हेजेर तुमी लक्ष घालचें अशी विनंती करता आज म्हजे मतदारसंघाचे उलयता तेन्ना 2-3 गोश्टी सांगता स्पीकर सर आता JRC गायडलायन सांगता की म्हज्या जाग्यार म्हजो जागो म्हज्या नांवार आसा जाल्यार आनी कांयच नाका पंचायतीची NOC नाका आनी कांय नाका पळय सारके गायडलायन्स पळय म्हजो नांवार आसा जाल्यार तुका एप्लिकेशन केलें तुवें इलेक्ट्रीक कनेक्शन दिवपाक जाय पण आज जे दिना कित्याक दिना तूं म्हणटा की हेजी NOC हाड तेजी NOC हाड तें मातशें लक्ष कर आज लोकांक जशें खूब जाणांनी सांगला हेचेर नंबर दिला तेन्ना दिना ते आनी कितें म्हणटा हेजेर तूं लक्ष घालपाचें पण JRC गायडलायन्स क्लियर आसा की इफ द प्रॉपर्टी ओनर इज देयर आनी इज आस्किंग फॉर हेअर कनेक्शन यू शूड बी गिवन स्पीकर सर माझे अंडरग्राउंड केबलिंग तुम्ही केल्लें आसा पूण हो जो हांवें आत्तां रिवणा भाग टू कोलंबा फुडें वयता तो भाग जो ट्रेंड जाला म्हणटा पळय हे फॉल्ट ऑफ तुजें हांव डायरेक्ट सांगता एलिगेशन करता तुजेर कित्याक तुवें जर ते HD केल्लें न्ही जाल्यार हें जायनाशिल्लें आनी HD तो कंपल्सरी हेका करपाक जाय तूं ओपन ट्रेंच केला आख्खे 11 kVA 33 kVA वयल्यान हांगा स्टेशन सो त्या स्टेशनार 33 kVA HD कित्याक करूं ना स्पीकर सर कोण फायनान्स डिपार्टमेंट कितें सांगता तुमी कितें आयकता सो HD केल्लें पीट करून ते फूल किलोमिटर टू किलोमिटर वचपाचें म्हाका समजना स्पीकर सर माझें म्हणणें कितें आसा आज जेन्ना 33 kVA अंडरग्राउंड घालता ते सबस्टेशन टू सबस्टेशन मागीर 11 kVA घालता ते फ्रॉम सबस्टेशन टू ट्रान्सफॉर्मर सो दॅट इज अ डिस्टन्स क्वायट अ डिस्टन्स ह्यो ओपन ट्रेनची गरज नाशिल्ली करपाक स्पीकर सर रस्तो पेड्या करून घेवपाक स्पीकर सर सो अशें तुवें लक्ष घालपाक जाय हांवें म्हजें उलोवप सारकें न्ही पूण म्हाका लक्षात आसा की फाटल्या टायमार जरी तरी HD तुजे ओपन ट्रेंचिंगान काम घेतलेले कॉन्ट्रॅक्टराक फोर्स करून HD करून हांवें काम म्हणजे कोणी तरी कामां करून घेतलेली फाटीं सो अशें तुवें करून घेवपाक जाय स्पीकर सर तूं लक्ष घालना स्पीकर सर तुवें सोडून दिला डिपार्टमेंट दिसता म्हाका स्पीकर सर आज म्हजें एक लक्षान तुजें हाडूंक सोदता की आज जे डिव्हिजन 7 सब डिव्हिजन 1 म्हज्या मतदारसंघान आसा आनी सब डिव्हिजन 2 केपें आसा स्पीकर सर सब डिव्हिजन 2 भितर शेल्डे पंचायतीचे म्हजे 3 वॉर्ड सब डिव्हिजन 1 येता आनी 5-6-7 वॉर्ड सब केपें वयता ते मातशे डिव्हिजन 1 हाडचें हांवें तुका पत्र बरयलां तेजेर तुवें उत्तरूय दिवना हांव तूं उत्तर पूण दितालो पयलीं आतां सारको उत्तरा भितर बंद केला दिवपाचें गोबेक मातशें सांग उत्तर दिवन म्हाका सो म्हजें रिक्वेस्ट आहा की 7 वॉर्ड्स ऑफ विलेज पंचायत शेल्डे विच आर इन सब डिव्हिजन 2 ऑफ डिव्हिजन 7 should be brought along with the JE and the staff to division 1 so that एकूच कडेन सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते जावंक शकता हे प्रॉमिस तुवें म्हाका दिवपाक जाय तिसरें स्पीकर सर म्हजे एक तुजे 33/11 सबस्टेशन जे आमचे मतदारसंघान आसा 33/11 थंय ट्रान्सफॉर्मर हाडलेलो तो मागीर तुवें गरज पडटा म्हणून वयलो पूण तेजे बे करून मातशें ते एक स्टँड बाय ट्रान्सफॉर्मर थंय दवरचो तो तुमी गरज पडटा म्हणून वयलो तूं दिता म्हणला आनी दिला पूण तें फुडलें काम करूं ना तें मातशें तुमी करचें लास्ट हांव इतलेंच मागता की तुमचे चीफ इंजिनियर बरो आसा फाल्यां तुजे कडेन अडकता हो खडखड अडकता म्हाका खबर ना प्रमोशन जें आसा की तुजो स्टाफ खूब आहा आनी स्टाफ खूब आसल्या कारणान प्रमोशन जें आसा एक खंय तरी करपाक जाय जशें हांव एक एग्जांपल दिता स्टेशन ऑपरेटर नेक्स्ट प्रमोशन जर क्वॉलिफायड आसा ताका JE जाता आज तुजे कडेन कितले जाण आसा जे JE जाता तुजे आतां 100 वेकन्सी जाल्ल्या आतां हे तुवें पयर 61 कितें काडल्या वेकन्सी ते भरता म्हणून आनी 6-7 म्हयने लागतले तूं तेज्या पयलीं प्रमोशन जे स्टेशन ऑपरेटर टू JE आसा पळय क्वॉलिफायड ताका करचें तुजे बाकीचे क्लार्क आसा ते हेड क्लार्क करपाचें प्रमोशन तुजें उरलेलें आसा खुबशे प्रमोशनाक तुजें लक्ष घालून करचें मातशें लक्ष घालून करचें स्पीकर सर आनी एक लक्षात हाडून दवरता की सबस्टेशनान म्हजें जे अंडरग्राउंड केबल करून 33 kV जो आमी केला 11 kV केला दुसरे कडेन खंय लायन ट्रीप जाता म्हजें लायन ऑफ करता तो सिस्टम तुमी तो करून घेवचो जे बाबा तेंचे लायन ट्रीप जाता जाल्यार तेका ऑफ करून 5 मिनटां 10 मिनटां ऑफ करता
हय तर कितें वता ताका सिस्टम करूं शकता नाल्यार हांव बसता तुजे कडेन कर असेंब्ली जावन कशें करपाक म्हणजे मतदारसंघात सी घेवन यो सी बिजी जाता सी काय कितले वर जाले मातसो यो 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 म्हणटा तो अजूनय येना हालो कित्याक तो एक तर तूं वचनाका म्हणटा जाता ताका आनी कितें खबर ना म्हाका मातशें यो सी घेवन तूं यो आनी म्हजें करून घेवचें आनी लास्ट जे आज तूं प्रीपेड परतून मिनिस्टर साहेब सांगता की 5,000 मिटर लोकांचे तापनाका 11,000चे तर कितें आहा तें पळय एक तरी लोकांक विकत्या घेवपाक दी आनी तुज्या सिस्टमा भितर बसय लोक 5,000 घालून विकता ताका तितली कोणाक कॅपॅसिटी आसता घालतले जेका कोणाक ना ते मागीर कमी करून 113 रुपया एक 1 मिनट फिनिश 123 कितें सांगला 93 मंथ्स रिकवरी करतले हे मातशें करनाका स्पीकर सर दुसरी जे आसा जे हांव लाग सांगता कॉन्ट्रॅक्ट मिटर रिडर आसा कॉन्ट्रॅक्ट लायन हेल्पर आसा तुवें आतां वर्क चार्जाक घेतला पूण तुजे पयलींचे कोण आसा पळय तांकां मातशें सीएमान पयर सगळ्यांक बरें केलां म्हणजे लायनीन हेल्पर आशिल्ले हे आशिल्ले ते म्हणजे डेली वेजीस आहले NMR आहले तांकां खंय तरी टेम्पररी स्टेटस दिला तूं एक तर ताका सगळ्याक कॉन्ट्रॅक्ट तुजे हितून हाडून घेवचे म्हणजे अंडर वर्क चार्ज तुवें क्रिएट केला ते सो हे मातशें करून तुका एकदां रिक्वेस्ट करता डिमांड्साक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ओपोज करता स्पीकर थँक्यू Speaker sir, I rise to speak on the demands listed before this house today. There is demand number 76, electricity, demand number 86, new renewable energy, and support the demands. Speaker sir, in the power department, it is always said that you have to keep consumer as the focal point. Your main person who is to be concentrated has to be a consumer. So whatever benefits you try to do, whatever actions you try to do, you have to keep focus on the consumer. Fortunately or unfortunately, Goa doesn't have private companies. In many of the states, you have people have option of buying power. Whoever gives quality power, whoever gives uninterrupted power, and whoever gives cheap power, people go to that company and buy. In Goa, we have only government departments supplying power to others. So the responsibility is more on the electricity department to see that you try to supply good quality power, uninterrupted power. People won't mind paying you more. Now we discussed during the question hour about increase in the prices as per JERC guideline. People won't mind paying more. What people want is good service. Supposing in the night something goes wrong and your control room has to be efficient. I have experienced that many times. When I was the power minister, I myself had even visited the control rooms in the night. Now presently your control rooms work in shifts, but you don't have any shift in charge. You have to go there, look out for the line helpers, linemen, or the junior engineer. Junior engineer normally they don't come to the substation. But if you are doing in shifts, then I would suggest that you should put somebody shift in charge where people can contact that shift in charge and he will be able to take the responsibility and give guidance to the staff. Speaker sir, work charge, last time minister said that he is going to create more post of line helpers on work charge basis. I do not know where it is lying, but I think you should go ahead as early as possible. There is tremendous shortage. आमच्याकडे जेई ना, जेईचे पैसे काय कितले 100 जेई ना काय मागिता कितले जेई ना जेई नासतना डिपार्टमेंट चलयतले कशे एका जेई एका जेई कडेन दोन आता हांव मडगांव तांकां सांगता जेई पोस्ट कर फॉर स्ट्रीट लायट्स जेई ना म्हणटा 70 जेई 80 जेई वेकन्सी आहा म्हणटा हाऊ दे आर रनिंग द डिपार्टमेंट हाऊ दे कॅन रन द डिपार्टमेंट लायक दिस स्पीकर सर हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की ताणें जाता इतले बेगीन स्टेप्स घेवन हे जेईचे पोस्ट भरचे पयर एक एडवर्टायजमेंट आयल्या जेईचे पोस्ट भरपाचे एडवर्टायजमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान काडल्या पूण ताजे बरोबर थंय म्हाका मागता आसतना लायनमॅन आनी मिटर रिडर हेय पोस्ट दिसले I don't know why meter readers and lineman post should be through staff selection commission. त्या डिपार्टमेंटान भरपाचे मला त्यापेक्षा त्याच्या भरचेपेक्षा I would suggest put them on work charge and give them promotion. Work charge घ्या मरे भुरग्यांक
कामां तरी लागलेले भुरगे तांकां मागीर प्रमोशन दिया, लायनमॅन करा, लायन हेल्पर घ्या, लायनमॅन करा. तुम्ही नाल्यार प्रमोशनात दिना कोणा, डायरेक्ट लायनमॅन आणि अशें घेवचे पेक्षा. स्पीकर सर, आता हाणें सांगलें त्या भशेन की थंय थोडे अजून म्हाका दिसता मिटर रिडर्स पयलींचे घेतिल्ले कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसा. कितले तेंप जाले ते झगडटा. कितले 10 वर्सां. पयर चीफ मिनिस्टरान एक अत्यंत बरें डिसिजन घेतलें. 12 वर्सां. पयर चीफ मिनिस्टरान एक बरें डिसिजन घेतलें फर्स्ट टायम. बरें म्हणजे बारीक लोकांक हेल्प करपाचो. सारकी इतल्या वर्सांचो तांचो डिमांड नाशिल्लो. एका हातूंत डिसिजनान जवळ जवळ 3000 भुरगे, 3000 वर्कर्स, 3000 फॅमिलीज दे हॅव गॉट ट्रिमेंडस रिलीफ. तांकां सगळ्यांक टेम्पररी स्टेटस दिवपाचें डिसिजन गव्हर्मेंटान घेतलें आनी इम्प्लिमेंटूय करपाक लागलें. त्या भशेन तूं एक डिसिजन घे मरे, चीफ मिनिस्टरा कडेन उलय, फायनान्सा कडेन डिस्कस कर. 12 वर्सां तुमी तांकां कशें कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरता? एक सगळ्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आसतले 12 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट. आनी मागीर तुमी आतां काडटले, आतां तुमी फाल्यां मिटर रिडराचे पोस्ट म्हाका दिसता स्टाफ सिलेक्शनान घेतल्या काडल्या आनी तूं म्हणटलो तांकां थंय कम्पीट करा म्हणून. इतल्या वर्सां काम करतकीर तुमी तांकां थंय कम्पीट करा म्हणटा, अशें जातलें? तशें नाल्यार तांकां कितें करून सोल्युशन काडून तांकां कर. आतां जशें 3000 आतां 3000 लोकांच्यो हें जालां, तशें कितें सोल्युशन तुगेलें तें मिटर रिडर चड ना म्हाका दिसता, कितें 30, 40, 50 कितले आसा, व्हडलेशे पोस्ट ना ते. स्पीकर सर, आतांच उलयता आसतना सांगलें की सोलराचेर नाव द सेंट्रल गव्हर्मेंट इज गिवींग थर्स्ट ऑन सोलर. हांव मिनिस्टराक सजेस्ट करता, गोंयांत खुबसो ओपन स्पेस आसा, जागो आसा, गो फॉर ए सोलर फार्म. आज सगळ्या राज्यांनी सोलर फार्म्स घालतात, मोठे मोठे राज्य. यू गो टू कोचीन, यू लँड एट द एअरपोर्ट, द एंटायर कोचीन एअरपोर्ट इज विथ सोलर. वर्ल्ड ऑफ यू कॅन सी दॅट ह्यूज फार्म, सोलर फार्म. असे सगळे राजस्थान, मध्य प्रदेश, एव्हरीवेअर द ट्रेंड इज टू पुट solar farm and then you sell it to the government. Government, you can call for some companies also, ask them to put up a solar farm, buy the power from them. Because now the thirst is on solar and the center is going to make compulsory for the state to generate solar power, certain percentage of solar power every year. नाल्यार मागीर हो ती सर्टिफिकेटां बाय करपाक भोंवतलो, काबरालान नागलें. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हो जो सोलराचो ट्रेंड आसा, आतां एक सारकें की तुमी सोलर करता तें सोलर चलना, बरें कंटिन्युअसली सोलर चलना. सो यू हॅव टू थिंक ऑफ समथींग वीच लास्ट इन गोवा. गोंयाक मातशें प्रॉब्लेम जाता, पावस चड आसता गोंयांत. ताका लागून खूब फावटी आमी पळयता की सोलर पावसा भितर थंड जाता आनी ते मागीर परत आनी उबें जायना. खूब कडेन सोलर लायटींग केल्लें पळय, ते एक वर्स आमचे पयलीं एकदम म्युन्सिपाल्टीन केल्लें सोलर लायटींग म्हणून. बोवाळ सोलर सोलर खंय सोलर? 3 महिन्यांनी नाच, लायट ना, उजवाड ना, काय ना. तशें जायना का? ते कोण कोण कंपनी येता, ते गिव रोजी पिक्चर, इतलें सेविंग जातलें, हें जातलें, तें जातलें. पयले दीस बरें दिसता, 2 दीस बरें दिसता, 8 दीस बरें दिसता, 10वे दीस एक लायट वचपा लागता पेटना. तसलें सोलर करना का कृपया. पूण गो फॉर फार्म्स. सोलर फार्म्स इज द बेस्ट दीस. आनी तुका आसा जागो, खंय तरी जागो आसा जाल्यार पळय, तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी खूब जागो आसतलो मडकय, हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें मळां खूब आहा, थंय एक गार व्हडलो सोलर फार्म पयलीं ट्रायल बेसिसाचेर एक कर आनी पळय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, एक क्वेश्चन सगळ्या कडल्यान खूब फावटी रेज जाता. अजुनूय तुज्या डिपार्टमेंटान एक्सिडेंटल डेथ जाता. डेथ जावपा जायना इतलीं वर्सां जालीं. आमी म्हाका याद आसा की हांव पावर मिनिस्टर आसतना तेन्ना खूब डेथ जाताले. दॅट टायम दे वर नॉट इक्विप्ड नाशिल्ले. तेन्ना आमी तांकां खूब कितें कितें इक्विपमेंट्स दिले, हें दिलें, तें दिलें, खूब दिलें. वी हेल्प देम ऑल्सो. म्हणजे कोण एक्सिडेंट जाल्ले तांकां आमी हेल्पूय केले. तुज्या हातूंत आतां कशें जाता, पळय सुद्दां एक डेथ जालो. सी दॅट यू होल्ड पीपल अकाउंटेबल. अंडर नो सर्कमस्टन्सीस नॉट ए सिंगल लायनमॅन शूड डाय इन एन एक्सिडेंट इन टुडेज सिच्युएशन, अशें म्हाका दिसता. फॉर दॅट यू शूड मेक द पीपल अकाउंटेबल. कितें जावं, म्हाका एकदां याद जाता की एकदां क्रिकेट मॅच चलता आसतना कोणे तरी ऑन मारलो, लायनमॅन वयर आशिल्लो तो थंयच मेलो. अशी परिस्थिती आय हॅव सीन वेन आय वॉज द पावर मिनिस्टर. पण आतां सिच्युएशन बरें आसा न्ही. आतां अंडरग्रावंड केबलिंग जालां, जाल्यार खुबशे हें जालां. सो मेक इट ए पॉयंट टू सी दॅट नो लायन हेल्पर और लायनमॅन dies in such type of an accident. Thank you. Shri Krishna Salkar. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. सगळ्यात पयलीं मंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा की
आमकां लास्ट असेंब्ली हातून मनसून हातून आमी मागणी केल्ली की आमचे फ्यूज कॉल ऑफिस जे आसा ते खूब वायट अवस्थेन आसा आनी तें बेगींतल्या बेगीन रिपेर करचें म्हणून कित्याक थंय सगळें मेजर हें आशिल्लें आनी हालींच 15 दिसां फाटल्यान तें रेडी जालें आनी त्या खातीर हांव मंत्र्याचें अभिनंदन करतां की एक बरें काम आमच्या वास्को भितर जालें. बकेट क्रेना खातीरूय बकेट माउंटेड क्रेना खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा की ताणें केलें. उदोळ उलयता आसतना सगळ्यांनीच म्हणजे इवन ऑपोजिशन MLA सगळे हॅपी आशिल्ले की हांच्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत भरपूर कामां जालीं म्हणून. आमच्या रुलिंगान तर आशिल्लेच, कोणें सांगलें 70 विरेशान तर सांगलें 100% आपलें काम कंप्लीट जालें म्हणून. सो म्हाका दिसता असो पयलो मंत्री आसतलो जाका ऑपोजिशना कडल्यान पसून फूल इतली तुस्त मेळटा आनी रुलिंगा कडल्यान मेळटा, म्हणजे दाखोवन दिता की आमचो खरोखरच सरकार जो आसा सो सगळ्यांक फुडें घेवन वता आनी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास जाचेर आमी काम करता ते खरें जाता म्हणून. हें उलयता आसतना आतां वास्कोकारूच खंय तरी कमी पडले काय कितें अशें म्हाका एकदां प्रश्न पडटा. कित्याक वास्को भितर अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम सुरवात जालां पूण 2023 जे एक सिटी एरियाच तांणी हातान घेतिल्ली करपा खातीर ती 2 वर्सां कंप्लीट जावपा आयली तरी पूण तें कंप्लीट जायना. LT लायनी अजून पर्यंत डेवलप जायना. HT लायन तर तश्योच आसा अजून, ताजो एस्टिमेट रेडी आसा तो एप्रूव कित्याक जायना तोय कळना. पूण ह्यो ज्यो मेन म्हाका तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाले म्हणून म्हाका कसलेंच वायट दिसना. पूण वास्कोकारांकूय एक न्याय दिवचो आनी जे आमकां 30-40 वर्सां आमी फाटीं पडल्या ती भरपाई करपाक एटलिस्ट थोडे तरी 30-40% तरी काम मंत्र्यान करून दिवचें. म्हाका याद जाता पयलेच जेन्ना सिटींग आशिल्लें तेन्ना आश्वासन दिल्लें की वास्को भितरले पुराय अंडरग्रावंड केबलिंग आपूण तुका 5 वर्सांचे अखेर करून दिता म्हणून. आतां 1.5 वर्स उरलां आनी तरी सुद्दां म्हजो विश्वास तितलोच तांचेर आसा की ह्या 1.5 वर्सां भितर पसून जे मेजर आमची कामां आसा ते करून दितले म्हणून. आनी त्या खातीर मंत्र्या कडेन विनंती करता ही जी आमची हर्बर स्टेशना वयल्यान म्हणजे आमचो मांगरातलो फिडर आनी सिटी फिडर आसा ते अंडरग्रावंड जावपाची गरज आसा. कदंबा वयल्यान जे सिटी फिडर चर्च फिडर हांकां आनी न्यू वाडे फिडर हाका जे हे वतात तेंय बी अंडरग्रावंड जावपाची गरज आसा. आनी तें जालें जाल्यार म्हाका दिसता मेजर 98% फ्लक्च्युएशन जाल्यार इलेक्ट्रिसिटीचे जे प्रॉब्लेम्स आसतले ते सॉल्व जावपाक शकता. नाजाल्यार हे सपोज प्रायोरिटीचेर जायना जाल्यार म्हाका दिसता ते प्रॉब्लेम परत पर्सिस्ट जातले. सो मंत्र्यां कडेन विनंती करता तुमी प्रायोरिटायज करता आसतना ह्यो एरियाज पयल्यो प्रायोरिटायज करच्यो. हें अंडरग्रावंड केबलिंग करपा खातीर पयलें घेवचें जेणे करून एटलिस्ट 1.5-2 वर्सां भितर हे पार्ट तरी कंप्लीट जावन वास्को भितर चड पावराचे प्रॉब्लेम्स आसपाना. त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन डिमांड करता की हे तांणी प्रायोरिटीचेर घेवचें आनी हाजेर म्हाका एक उत्तरूय तांणी दिवचें की आमी खंयचें घेता नाजाल्यार ह्या 2 वर्सां भितर खंयचें प्रायोरिटायज करून आमी कंप्लीट करता. ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आनी एक मागणी आसा की 33 kVची जी केबल येता वेर्णासून मुर्मुगांव 1 आनी मुर्मुगांव 2 ही म्हाका दिसता एक स्पेर केबल आमी करपाची गरज आसा. कित्याक एका केबलाक खंय पंक्चर जालो जाल्यार म्हाका दिसता तें शिफ्टिंग करता सांकवाळसून पावर घे ते ट्रान्सफर कर हाका खूब टायम वता. आनी हे कित्याक गरज पडला की जेन्ना कुट्टाळे ब्रिजाचें काम चलतालें तेन्ना त्या ब्रिजाचेर काम चलता आसतना खूब कडेन हो केबल जो आसा डॅमेज जाल्लो आसा पंक्चर जाल्लो आसा आनी परत जेन्ना हें जाता तेन्ना शिफ्टिंगाच्या टायमाक खूब टायम वता. आनी त्या खातीर हांव तांचे कडेन मागता की आनी एक एस्टिमेट करून हो स्पेर केबल जो आसा तो इमिडिएटली तो हें करचो. पावर सप्लाय इम्प्रूव करपाच्या दृश्टीन हें खूब म्हत्वाचें आसा. हांव चड व्हडलें हें दिना पूण हे 2 विशय जे आशिल्ले आमचे खूब म्हत्वाचे आशिल्ले. आनी अंडरग्रावंड केबलिंग आज सगळ्याच कडेन जेन्ना जाता वास्कोकार आमकांय विचारता आमच्या हातून स्लो कित्याक. सो मंत्र्यान ताजेर लक्ष दिवचें. आनी एक आशिल्लें की तुमी केबल बरें वापरल्या तुमचें सगळें मटेरियल बरें आसा पूण वर्क एक्झिक्युशन जो कॉन्ट्रॅक्टर करता इज अ बीट फॉल्टी. आनी म्हणजे ताका ताळतंत्र कांय ना. हांवें आमचे चीफ इंजिनियर स्टिफन सर तांकांय हांवें व्हरून दाखयल्लें आसा थंय आनी ही ऑल्सो एडमिटेड दॅट येस कॉन्ट्रॅक्टर सारकें काम करना. सो तांचेर मॉनिटरींग दवरपाचें कितें तरी एक तुमी येवजण करची जाणे करून जे कॉन्ट्रॅक्टर काम करतात उदो कोण तरी सांगलें फोडून गेलो म्हणून जाल्यार तांचेर एक नियंत्रण दवरून तें काम सारकें करता अशें तुमी पळोवन घेवचें. मिटर रिडरांचे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ले सगळेच उलयले की तांकां घेवपाक जाय म्हणून. फाटीं तुमी 130-140 लोकांक घेतले 100 जाण उरल्या. 100 जाणांक टेम्पररी स्टेटस नाल्यार वर्क चार्जा अंडर घेवप खूब गरजेचें आसा. कित्या खातीर
तातूंतले थोडे जे 11 वर्सां बी काम केल्ले आसा दे हॅव क्रॉस द एज ऑफ 45 कोण 50चेर पावला सो आतां परत तांकां कोण नोकरी दितलो अशें आमकां तरी दिसना आनी त्या खातीर तांकां परत ह्या डिपार्टमेंटानूच एब्जॉर्ब करून तांकां वर्क चार्जा अंडर नाल्यार कित्याक मागीर तांकांय सेक्युरिटी एक आज तांकां सेक्युरिटी ना जाल्यार आज तांचें वातावरण भयाभीत जालां अशें म्हणजे आपल्याक काडत काय केन्ना कितें करत काय आनी पयरच्या निर्णया मागीर तर आनी तांकां हें जालां म्हणजे पयरचो ऑनरेबल सीएमान जो निर्णय घेतलो आनी म्युनिसिपल स्टाफ ताका हें केलो टेम्पररी स्टेटस दिलो ताच्या मागीर तांकांय दिसता की आमचेय भितर काम जावचें म्हणून आनी म्हाका मंत्र्या कडेन एक विनंती की एक सिंपथेटीक हाजेर तांकां घेवचें कित्याक खुबशे जाण 45 क्रॉस जाल्ले आसा तांकां परत खंयचो गव्हर्मेंट जॉब मेळूंक शकना नाल्यार प्रायवेटा कडेन बसून ते गेले जाल्यार तांकां तसो जॉब मेळूंक शकना सो तांची मागणी तुमी आयकची आनी ती घेवची अशें मागता आमकां स्टेशन ऑपरेटराची खूब शॉर्टेज आसा ते स्टेशन ऑपरेटर तुमी आमकां दिवचे आमचे ट्रान्सफॉर्मर्स खूब तुमी अपग्रेड केल्ले आसा ताच्या खातीर तुमचे धन्यवाद म्हणटा थोडे जे उरल्या ते बी इस्टिमेट करून जाता तितले बेगीन ताजे नवे घालचे नाल्यार अपग्रेड करचे अशें मागता आनी हाजेर रिन्युएबल एनर्जीचे उलयता आसतना लास्ट एसेंब्लीनूच आमी मांडिल्ले की आमची वास्को म्युनिसिपालिटीज नवीनूच जाल्या ताका तुमी पयलीं स्टार्ट करपाक दिले सगळ्यांनीच उलयले की आमच्यो गव्हर्मेंट बिल्डींग ज्यो आसा आमीच सुरवात करचें म्हणून तांकां हें करपा खातीर तेन्ना आमची म्युनिसिपल बिल्डींग जी आसा एक नवी जाल्ली आसा एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून तुमी म्युनिसिपालिटीचो जी बिल्डींग आसा ती घेवची अशें म्हणटा मागणें मागता आनी बसचे पयलीं मंत्र्या कडेन खरोखरच एक निवेदन करता सगळ्यांचे कामां तुमी करता ती पळोवन आमकांय खूब आशा जाल्या आनी त्या खातीर तुमी आमकांय फाटीं दवरचें न्ही वास्कोकारांक फाटीं दवरचें न्ही आनी वास्कोकारांकूय जाता तितले बेगीन ही सगळी कामां करून दिवची देव बरें करूं Leader of Opposition. Madam Speaker, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands. Speaking on electricity, 24-25 ह्या वर्साक बजेट आशिल्लें 3,999 crores जे इनक्रीज जाले ह्या वर्साक 4,131 कोटी रुपया. And that's because electricity, Madam Speaker, electricity is one of the largest allocation in the state budget. आणि एक डिमांड जाता प्रोपोर्शनल स्क्रुटनी आणि अकाउंटेबिलिटी जावपाक जाय 4,131 कोटी रुपया वन ऑफ द हायेस्ट बजेट्स इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. मॅडम स्पीकर, डिस्पाइट एक सबस्टेन्शियल एलोकेशन आज ह्या डिपार्टमेंटान क्वालिटी ऑफ पॉवर इन गोवा हे इरेटीक आसता आणि वोल्टेज फ्लक्च्युएशन आज अक्रॉस द स्टेट फ्रिक्वंट ब्लॅकआउट्स पावसाच्या दिसांनी पुअर रिस्पॉन्स टाइम हे अजून कंप्लेन्स ऑफ द कॉमन मॅन. मॅडम स्पीकर, आज हिंटरलँड विलेजीसान जरी तर गेल्यार अर्बन पेरिफेरीज आणि कोस्टल बेल्टान हिंगाय हेच प्रॉब्लेम लायटीचे जाता. जे ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन लॉसेस आर व्हेरी हाय. इट इज अनएक्सेप्टेबल इन टुडेज टाइम जे लॉसेस जातात. मॅडम स्पीकर, इट पॉइंट्स टू इनएफिशियन्सीज इन दी एजिंग ग्रीड इन्फ्रास्ट्रक्चर. आता तुवें गेले त्या वर्सा डिक्लेअर केलें भाऊसाहेब बांदोडकर हाडल्या तुवें लायटी इन्फ्रास्ट्रक्चर हें करपाक तयार केलें म्हणून इन द स्टेट. आय एग्री टू एन एक्सटेंट पूण चोयल्यार तुजे हुणे मंत्री जाले ते कितले हजारांनी कोटी म्हणून ते खंय घातले काय म्हाका खबर ना. बट यू हॅव टेकन एन इनिशिएटीव. आता मॅडम स्पीकर, जे स्मार्ट ग्रीड ट्रान्सफॉर्मेशन प्लॅन आणि अंडरग्राउंड केबलिंग पड जाता. लॉट ऑफ पीपल हॅव स्पोकन. They are moving at a very slow pace, sluggish pace. ज्या पद्धतीन अंडरग्राउंड केबलिंग आर गोइंग विदाउट PWD NOCs. एक उदाहरण म्हज्या मतदारसंघात they cut the entire industrial estate road that was built just 3-4 months before. आणि जेन्ना ते अटॅचमेंट जाले मेशिनरी अटॅचमेंट जाले आणि हे आज कॉन्ट्रॅक्टर जे पडाले आंबावलीम टू ITCR रस्त्याचेर नेलो केलेलो पाड घातलो. विदिन 3 months they cut the entire road and the machinery was seized. So हे कित्याक करपाक सोदता? नो कम्युनिकेशन बिटवीन PWD आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. मॅडम स्पीकर, आज कंझ्युमर जरी तर चोयल्यार ऑनलायन बिलिंग एरर्स अजून जाताय. लॅक ऑफ एक ग्रेव्हियन्स रेड्रेसल मेकॅनिझम. स्पीकर सर, जे डिलेड न्यू कनेक्शन आणि हॅरसमेंट ओवर लोड व्हेरिफिकेशन हे हुंय ना हुंय फास्ट जावपाक जाय. हे डिले जाता अजून डिपार्टमेंटान.
आणि स्पीकर सर जे एक डिजिटल इंटरफेस आसपाक जाय पर्टिक्युलरली एक युजर फ्रेंडली हे तुगेले डिजिटल हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया